काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. हांव आसा तो आसा म्हणून मोइजेसाक देवान सांगलें आनी सगळीं जाणां आमी ताचे सोबे जियेता भोंवता आनी आसा. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. आयज आमी पळयता कशे भाशेन दादल्याक ताणें केलो आनी सगळीं रचना ताचे फुडें हाडली. ताणें ताका नांव दिलें सगळे सृश्टीक. पूण ताका सांगाती नासलो म्हणून ताणें ताचीच बोर काडली आनी एक नोरी तयार केली आनी तिका ताचेशी हाडून तिणें ताका पळोवन म्हणूं लागलो हेंच म्हजीच. ताका लागून एक बायल आनी एक घोव, दादलो आनी बायल देवान हे भाशेन आमकां रचलेले आसा. ताका लागून आमी एकामेकाक विस्वाशी रावंक जाय. तुमी जाणत हें कितें जाता पळय तें. कित्याक लागून हें अविस्वाशीपण ना? कित्याक आमी काळजान नितोळ ना. आमी आपलेपणान जियेता आनी आमकां जाय पळय तशें करूंक सोदता आनी हाका लागून आमी दुसऱ्याक बिलकूल परवाच करिना. अशें जाता. पातोक इतलें स्ट्रॉंग जाता की आमी परवाच करिना. मागीर आमी जाणो कशी दुस्पट जाता पळय ती एका फामिलीची. म्हणून आमकां आयज खूब वस्तू जेजून सांगल्यात ते आमी मनांत दवरया. पयले सुवातेर आमी खालतीकायेन जिवंक जाय. आमी गोरवान जिवंक लागली म्हणटच मागीर सुर्गीचें राज आमचे मदें येवचें ना. ताणें त्या ल्हान भुरग्यांक आपले वेगेन घेतली. कित्याक लागून? ती एकदम इनोसेंट म्हणून. आतां आमी वाडटा वाडटा आमकां सगळें कळोंक लागता. पूण हें सगळें कळटा तितलें आमच्यान सावरांक जायना. तें आमचेर आक्रमण करता. आमकां तें सोंसूंक जायना मागीर. ताका लागून हें सगळें जें भायल्यान आनी भितरल्यान आमचें सगळें घडटा तें हिंचोच दवरूंक जाय. तेंच दवरूंक फावना. आनी दुसरी कितें वस्तू म्हणजे आमी पिवंक लागता ओ ड्रगाक घेता ओ हे तेणें भोंवता ना, तें करूंक जायना. हें सगळें जें आमचें सगळें घडटा तितलें आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. तो आमचें सगळेंच आसा. ताणें आमचे पासत आपलें जिवीत वारयल्लें आसा. तर हें सगळें ताका दिलें की ना तो मागीर आमकां तातूंतली सुटका दिता. कितें बांदून दवरपाचें आसा? कांयच ना. फकत ती चिंतना वाऱ्या वयर आसात ती. आनी तरी पूण आमी पळय कशे भाशेन तें नासतना आमी बांदलोली कशी जियेता. तर आमी हाचेर नियाळ करूंक जाय. आमकां तर स्वतंत्रपणी जिवंक जाय जाल्यार काळजान आमी नितोळ जावंक जाय. काळजान नितोळ म्हणजे कुणीत मनांत वचनात. आमची चिंतना भावना आसा ती जेजू सवेन दवरली तेन्ना की आमकां तो सुटका दितलो. ताका लागून तो मेलोलो आसा. हातूंतली आमकां सुटकाळ मेळ्ळो ना म्हणून पातोक आमकां गिरासता आनी आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी ताचे गुलाम जावन मागीर नाका जाल्लें आमी करूंक लागता जें आमी आयज पळयता भायर आनी भितर. तर म्हज्या भयणीन भावनो आमकां देव उपाय दिता. ताणें आमकां सांगलां कशे भाशेन आयच्या उद्गारान आमकां ताणें सांगलां आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबेन जियेता. आमी एकामेकाचो मोग कशी करूंक जाय? ताका एकवटोन ताका आज जावन करूंक जाय. नाजाल्यार वो आपलेपणाचो मोग आमी जाणो तो आमकां दादूसकाय हाडिना. आमी आनीक प्रॉब्लमान पडटा. ताका लागून ही चिंतना भावना सदांच जेजू सोबेन दवरूंक जाय. आनी मागीर फुडें पळयात आनी ताचो मोग आमचे सोबें संपूर्णायक पावता. ताचो मोग आमचे सोबें संपूर्णायक पावता. आमचो मोग दुसऱ्या जाणांक जी दुस्पट घालता आनी हाका लागून आमी विस्वाशी रावना. म्हज्या भयणीन भावनो आमकां देवाची गरज आनी आमी पातकी मनशां देवाची भुरगीं आमी. पूण आमकां तें स्वतंत्रपण पळय दिलेलें आसा तें आमी आमचे वस्तुकी वापरूंक लागलीं की ना
मागीर आमी सगळे विस्कोडा येता आनी मागीर पातक कितें करता तशीच आमकां घोट धरता आनी पातकांतल्यान आमी सगळ्या जाणांक मागीर बाकीचें करूंक लागता आनी पातकां काडून आमचें सगळेंच ताका दवरता अशें जाता तुमी जाणात हें सगळें पूण आतां आमी खालतेकायेन सगळें आमची चिंतना आमची भावना जेजू सवें दवरया सगळीं जाणां हात जोडया दोळे बंद करून सगळे आमचे भितर हात दितले जेजू सवें दवरया देवान सगळी रचना आपल्या सुनूच उपजयल्ली आसा आनी सगळी सृश्टी आमकां ताचोच अणभव दिता आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान आमच्या पातकांतली स्वतंत्रताय जोडया जेजूक तें सगळें आमची चिंतना भावना दिवन प्रत्येक सुस्कारांतल्यान आनी खरेपणी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवन आमचें जिवीत भितरल्यान नितळ निर्मळ करता आनी आमकां खरीं ताचीं भुरगीं करून एकामेका सवें आमी मोगान ताच्या मोगान जियेतेल्या आनी हातूनच सर्गीचें राज आमचे मदें तो उत्पन्न करता घडोवन हाडटा आनी संवसारांत स्वर्गांत तशें संवसारांत घडोवंक लागता जेजू आर्गांदीन वास तुका आमी तुकाच चिटकोन रावन भावार्थान बोरवाशान प्रिती मोगान तुज्या जिवंक तूं आमकां घोटाय दी